नमस्कार, गोवा मिडडे अविनाश जोशीचो येवकार खबरो विस्तारान. आरबीआयन रेपो रेट परत वाडयली. फाटल्या 9 म्हयन्यांत सेगीत 6वी वाड. रेपो रेट 0.25 बेस पॉइंट वाडली. 6.6% आशिल्ली ती 6.5% वयर पावली. 2018 सावन आतां मेरेनचो सगळ्यांत चड रेपो रेट. चालू आर्थीक वर्सा अर्थवेवस्थेचे वाडीचो अदमास 7%. MPC बसके उपरांत गव्हर्नर शशिकांत दासान द्विमासीक मुद्रा धोरण जाहीर केले. बँकांचे EMI आनीक म्हारग. 2014 सावन अदानीची मालमत्ता $8 मिलियन वयल्यान $140 मिलियन कशी जाली. BJPक अदानीचे कितले फंडिंग. अदानी बरोबर प्रधानमंत्र्याच्यो कितल्यो ट्रिपी. प्रधानमंत्री वता त्या देशांनी अदानी कितली कंत्राटां. संसदेत अदानी कांडाचेर चर्चेत राहुल गांधीची BJP सयत प्रधानमंत्र्याचेर चढाई. BJP आरोपांचे पुरावे मागता. प्रकरण कंपनीचे म्हूण सरकार पक्ष पॅकफुटार. राहुल जी बताइए हमें कि अदानी जी का जो नेटवर्थ है वो 3 साल के अंदर 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? There was a rule that anybody who does not have prior experience in airports cannot be involved in development of these airports. नहीं, गलत नहीं बोल रहा हूं. अदानी जी, how many times did you travel together with Adani ji? Also an important question, जरूरी सवाल. अदानी जी ने BJP को पिछले 20 साल में कितने पैसे दिए हैं? अदानी खातीर मोदी सरकारान नेम बागयले म्हूण आरोप करतनाच BJPन पुरावे मागले. पुरावे नासतना बेठेच आरोप नाका. हो खंय कंपनीचो इशू. जो भी मेंबर कुछ भी बात करे विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथेंटिकेट करे. और ये वाइल्ड एलिगेशन अपना एक सोच के आया है बिना तर्क के. ऐसे वाइल्ड एलिगेशन लगा रहे, ये कोई मतलब नहीं है सर. ये ऐसे नहीं बोल सकते. और वो सर तर्क रखना पड़ेगा. अगर एलिगेशन लगा रहे हैं तो आपको पूरा डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ आपको रखना पड़ेगा. इनको मैं चैलेंज करता हूं, पूरी कांग्रेस पार्टी को चैलेंज करता हूं कि GMR और GVK को कौन सा एयरपोर्ट चलाने का लाइसेंस जब दिया तो उनको उसका नॉलेज था. मैं चैलेंज करता हूं पूरी कांग्रेस पार्टी को. जब इन्होंने बिरला को बनाने का दिया, डालमिया को बनाने का दिया, उस वक्त उनको कौन सा मोटर चलाने का अधिकार था सर? कि आप एलिगेशन प्रधानमंत्री को ऊपर लगा रहे हैं. आप पेपर दीजिए. और कौन सा रूल भारत सरकार ने चेंज किया एयरपोर्ट में अडानी के लिए, वो ऑथेंटिकेट कीजिए. नहीं तो इस तरह की बात नहीं कर सकते. राहुल गांधीन मोदी अदानीच्या संबंधाचो इशू काडटनाच BJPन राहुल गांधीचो भावजी रॉबर्ट वाद्रा आणि अदानीचे फोटो रिलीज केले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. G20 खातीर सरकारान पणजे स्मार्ट सिटीची सगळीं चालू कामां 31 मार्च मेरेन तडीक लावंक सांगिल्ली. मात CCPन कामांच बंद करूंक आतां डांबर घालपाचो आनी G20 बसका सोंपल्या उपरांत परत रस्ते खणपाचें थारायलां. कामां बंद करून रस्ते हॉटमिक्स करप आनी 6 म्हयन्यांनी परत खणप म्हणजे टॅक्स पेयरांच्या पयशांची वाट. खासा रिपोर्ट. G20 प्रेसिडेन्सीचो डिप्लोमॅट आनी मिनिस्टर लेव्हलाचो एकूण 8 बसका गोंयान एप्रिल ते जुलय मजगती जावपाच्यो आसा. मुख्य सचिवान G20च्या प्लॅनिंगाच्या एके बसकेक महापौर रोहित मोन्सेरात आनी महापालिका आयुक्ताक आपयल्ले. G20ची एकूय बसका पणजे जावची ना, मात गेस्ट पणजे भोवंक येवं शकता म्हूण अदमास. ते खातीर स्मार्ट सिटीची चालू आशिल्ली सगळीं कामां 31 मार्च मेरेन पुराय करूंक सांगिल्ली. मात स्मार्ट सिटीची अर्दवट कामां सध्या बंद करून डांबरीकरण करप आनी G20 उपरांत परत रस्ते खणपाचो निर्णय महापालिकेन जाल्लो. So now G20 is happening in Goa. Okay. So now that is happening, say, by March 3rd. I was sitting there at the meeting with everybody else. So the government has given strict instructions. By March 15th, all work is to stop. Cease. Stop. And then it will continue. Then it will have to stop. They are hotfixing all of the roads, replacing everything. So a lot of work will happen now during these next 6 to 8 months. Most smart city work can happen until November, until all of these missions, until all of these meetings are over. No, but what happens next? Again, they will start digging whatever. We have to. We don't have a choice also now. आता G20चे वेळापत्रक पळयात. G20ची गोंयांतली पहिली बसका 17 एप्रिला सावन.
G20ची निमाणी बसका 20 जुलयाक सोंपता. तेन्ना गोंयात पावस. सध्या उस्तिल्ले रस्ते काम तडीक लायन आसतना बंद करपाचो महापालिकेचो निर्णय. पावसान त्या रस्त्याचे आनी गटरांचे कितें जातले तें निश्चित ना. पावस सोंपल्या उपरांत फक्त ऑक्टोबर-नोव्हेंबर म्हणजे नवरात्रा दिवाळे कडेन परत स्मार्ट सिटीची कामां हातांत घेवची पडटलीं. इतल्या मजगतीं सरकारान IAS संजीत रॉड्रिग्जाक सगळ्या कामाचो नोडल अधिकारी म्हूण नेमला. पणजे शार, G20 बसकाची थळां, G20चो रूट, विमानतळ ह्या जाग्याचेर चालू आशिल्ल्या स्मार्ट सिटी इमॅजिन पणजी, CCP, वीज खातें आनी PWD खात्याच्या कामाचेर देखरेख दवरपाची जबाबदारी ताका दिल्या. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. फोंड्या फार्मागुडेर अपघातांत एकलो आगताक सोंपलो. उदकाचो टँकर, 4 व्हिलर आनी 2 व्हिलराचो एक्सिडंट. 2 व्हिलर रायडर संदीप परबाक आगताक गेलो. तो मूळ महाराष्ट्राचो. मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण 2 व्हिलरवाल्यान खंय स्पीडीन ओव्हरटेक करतना 4 व्हिलरीचेर मोखली. फुडल्यान येतालो टँकर ताका साल्वार करूंक गेल्ले कडेन अपघात. मंगळारा सकाळची गजाल. फार्मागुडेर उदकाचो टँकर, 4 व्हिलर आनी 2 व्हिलराचो एक्सिडंट. 2 व्हिलरवालो खंय स्पीडीन ओव्हरटेक करतना एक्सिडंट जाला म्हूण वॅगनरवालो सांगता. पुलिसा कडेनूय सध्या तीच म्हायती. 2 व्हिलरवालो संदीप परबकार 4 व्हिलरीक धपको बसल्या उपरांत टँकरा पोंदा आयलो आनी आगताक गेलो. कुर्ती रावपी संदीप खंय मूळ महाराष्ट्राचो. सो हांव मागीर लेनिको आसलो. मागीर तो फाटल्याच्यान म्हाका ओवरटेक मारता दिसता. येयलो, म्हाका डॅश मारलो आनी ऑपोजीट सायडीक पडलो. तेन्ना मागीर तो टँकर येतालो, तीन ते तकले वयल्यान घातली. मोटरसायकलकार ओवरटेक करतालो एका वॅगनर काराक आनी ते वॅगनर काराचेर डॅश मारली फाटल्यान आनी दुसऱ्या सायडीक पडलो. तो टँकरवालो येतालो पळय ताका सेव करपाक ट्राय केलो पण तो फाटल्या व्हिलाक तेज्या तकली मेवली. तसो करून तो एकलो संदीप परबकर सन ऑफ नारायण, हो अमराई कुट्टीचो, नेटिव्ह ऑफ कोल्हापूर महाराष्ट्रा, काम करता जायडस कंपनीन. हेजी तेका हो इंजर्ड जालो त्या एक्सिडेंटान आनी तेका इमिडिएटली शिफ्ट केलो. इमिडिएटली शिफ्ट करून हॉस्पिटलान डिक्लेअर डेड केलो. एज कितें? एज तेजी 37 इयर्स. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. हालींच जाल्ले मायनिंग लिजांचे पावणेक MSPL कंपनीचे आव्हान. कंपनीक याचिकेत दुरुस्ती करूंक हायकोर्टान मेकळीक दिल्या. याचिकेत 4 येसस्वी बिडरांक जोडपाची मान्यताय दिवन सगळ्या प्रतिवाद्यांक नोटीस. मजगती दक्षिण गोंयांत खणी सुरू जावप कठीण. ताका लागून GPSाचे वजें नाका. ग्रीन टॅक्स कमी करचो म्हूण दक्षिण गोंय प्रोग्रेसिव्ह ट्रकवाले मागतात. ग्रीन टॅक्स जे आसा तें वाडलेलें आसा. तें ग्रीन टॅक्स आमगे ते कमी करचें. नंबर 2 2 पॉयंट म्हळ्यार आमगेले 50 रुपीज जे आसा न्हू आमकां 15 वर्सां सोंपलीच्या बरोबर आमकां तें चालू जाता आनी तें पासींग करी पसून परती करी पसून तें आमकां तें चालू जाता. आनी तिसरी म्हणल्यार प्रॉब्लेम आमगे GPS जे आसा तें आमगेलें जें आसा पयलीं कितें आसलेलें जें सोंपलें न्हू आमगेलें हें मायनींग सोंपली न्हू ती स्टार्ट जाता. स्टार्ट जावपा टायमार तें आमकां पयशे भरचे पडना. आतां हें कंटिन्युअस पयशे भरचे पडटा. हे 3 पॉयंट जाले. आनी चवथ म्हणल्यार लास्ट जें आसा गोंय आमगे सावथ गोवा म्हणटा तें आतां लॉट वटेच्यान तयार केलेलें आसा. त्या लॉटा भितर आमगे सावथ गोवा एकूच ते तुका येना. आनी सावथ गोवा जें आसा मायनींग चालू स्पश्ट सांगता तुका सावथ गोवा मायनींग चालू जावपाची शक्यता ना. हें आमकां मायनींग डिपार्टमेंटान सांगलेलें आसा आनी आमची थोड्या मला म्हाका खबर आसा आमचे रेटीन आसा. डायरेक्टरान सांगलेलें आसा आमकां मायन हें जावपाक भयंकर कठीण म्हणून. आनी थंय आसतना आपूण तो प्रयत्न करचो म्हणटा. तो प्रयत्न देखील करपाचो आसा तो आमकां खबर ना, गॅरंटी ना. आनी तेणें कितें सांगलां कस्तुरी रंजन जो रिपोर्ट आसा त्या रिपोर्टा प्रमाणे सावथ गोवा मायनींग चालू जावपाची ना. गुजरातात खंय BJPचें काम नंबर 1. पार्टी कशी काम करता, मिडिया मॅनेजमेंट अशो बारीकसाणी शिकूंक गोंयची BJPची टीम गुजरात पावली. अध्यक्ष सदानंद तानावडे आनी टीम थंय गुजराताचो मुख्यमंत्री भुपेंद्र पटेलाक मेळ्ळी. तांचें कामकाज कशें चलता तें पळयलें. गोंयची टीम थंयचो घरमंत्री हर्ष संघवीकूय मेळ्ळी. तानावडे प्रुडंटा कडेन उलयलो. कारण 156 सीट तांच्यांनी ह्या वेळाचेर घेतले, निवडून आयले आणि 52% वोटिंग म्हणजे पडले.
एक वेगळो एक बऱ्या तरेचो ऑर्गनायझेशन सेटअप त्यांचो तो आमकां थोडोसो पळोवंक जाय आशिल्लो म्हणून आमी मुद्दम आयले आनी ऑफिस सिस्टम बेसिकली तांची पद्दत जी आसा ती पळोवपाक आनी जाणून घेवपाक लागून आमी आयिल्ले टीम आयिल्ली आमची फॉर एक्झाम्पल मिडियाच्या संदर्भात आसत पब्लीक रिलेशनच्या संदर्भात कशा पद्दतीन कार्यकर्त्यांचे वेगवेगळे म्हणजे त्यांचे पेज प्रमुख पर्यंत त्यांची सेटअप आसा तो कशा पद्दतीन तो जाणून घेवपाक आमकां एक बरेच कारण तातूंतल्यान बरेचशे एक 2 दिसाच्या विजिटा भितर आमकां बरोचसो फायदो आमकां जातलो. गुजरात जे आसा पळय त्यांचे परफेक्शन जे आसा ऑर्गनायझेशनचे ताकद हे जे आसा ते खरेंच जाणून घेवपा सारखें आसा. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. आता पळोवया राती उसरा आयिल्ली खबर. आज नॅशनल गेम्सा संदर्भात आयोय प्रेसिडेंट अँड ऑफिशियल्सां बरोबर मिटींग जाली. एक प्रिलिमिनरी मिटींग आशिल्ली तयारी कशी करपाची ते संदर्भात आशिल्ली त्या संदर्भात आणि टेंटेटिव्हली इन द मंथ ऑफ नोव्हेंबर 2023 वी मे गो फॉर द नॅशनल गेम्स. ओके. आणि जर असे एक्सपेन्स बी कशे कितें गोवा स्टेटचे मोडटले काय नॅशनल सगळे त्यांचे सेंटराचे आसतले? आमचे गोवा स्टेट आसतलो. ऑलरेडी बजेटरी प्रोविजन बी आमी तशें केल्लें आसा. आणि अशें प्रिपरेशन केन्नाच्या शाळेंतले? प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्टेड न्ही. प्रिपरेशन ऑलरेडी जवळ जवळ आमचे फाटल्या 1 महिन्या पयलीं सुरवात जाल्ली आसा. ओनली टचअप बाकी सगळे फॉर्मॅलिटी कोडल फॉर्मॅलिटी जाता सध्या सुरू आसा. सो नॅशनल गेम्स नोव्हेंबरा फक्त डेट फायनल करपाक उरल्या? हय, फर्स्ट वीक ऑफ नोव्हेंबर. ओके. आणि इतके सर सब्जेक्ट टू द पीएमओस अपॉइंटमेंट. पीएमओ येवपा आसतले? म्हापशा तार न्हंय कडेन आमची म्हादय आमकां जाय उलो. सरकाराक खंय गोंयच्यो तार सारकेल्यो न्हंयो सांबाळूंक जमना. कर्नाटकान म्हादय व्हेल्यार गोंयकारांचे हाल जातले. इतली आंदोलनान निशेध जावनूय म्हापशाच्या आमदारान घरमंत्री अमित शहाचे वक्तव्याचो निशेध करूंक ना म्हूण आंदोलकांचो जोशवाचेर फार. म्हादय आमची माय, म्हापशा तार न्हंयचेर. दुर्गा माता घरा, सरस्वती माता हांगा विसर्जन जाता. आयज तेची परिस्थिती कितें जाल्या हे लोकांक कडेन दाखोवपाक आमी आयज अवेरनेस प्रोटेस्ट मारलो, पिसफूल प्रोटेस्ट मारलो. कारण त्या नदी कडेन जशें पळयता की इतली घाण जाल्या ते सरकार ते पळोवंक शकना, हेचेर लक्ष दिवंक शकना. आनी जर म्हादय नदी जर डायवर्ट जाली जाल्यार फुडें कितें जातलें हे लोकांनी चिंतपाची गरज आसा. कारण हो जो म्हादयचो संगम आसा तो पूर्ण गोंयाक आसा आनी आमच्या तितूनसून म्हादयच्या हितूनसून म्हाका दिसता आमचे झरे, नदी, कितले पक्षी हे जीव जंतू हे करतात. पण त्याच्या उपरांत व्हडलो प्रश्न येतलो तो लोकांचो. आतांच जर म्हाका दिसता उदकाक लोक रडटात, हे कितें जातलें तें खबर ना. आनी हो प्रोटेस्ट हांगा थांबना. तुमकां खबर आसतलें की हो प्रोटेस्ट आमी चालू केल्ले आनी हो प्रोटेस्ट आमी गांवांनी व्हरतले. आज जर पळयत जाल्यार म्हापशान सगळ्यांक हरशी खबर आसा की म्हादयचो एक फाटो ताचेच उदक हांगा शेवट मेरेन पावला. पयलो इफेक्ट जो म्हादयचो आसा तो जेन्ना ती सुकपाक लागतली तेन्ना मे म्हयन्यान तुमकां हांगा दिसतलो. आनी जो म्हापशेचो आमदार आसा ताणें उलोवपाची गरज आशिल्ली पूण खंयच हांवें ताका म्हादयचेर उलयतना पळोवंक ना. म्हाका दिसता ताका म्हादय विशीं अज्ञान आसा म्हणून तो उलयना. म्हणून जेन्ना आमी जागृताय करता जाल्यार आमी हांगाचे आसा ते सगळ्यां कडेन सुद्दां म्हाका दिसता की आमी वचून पयलीं आमदाराक मेळूंक जाय आनी ताका म्हादयचें म्हत्व सांगूंक जाय. कारण आज माविन गुदिनो उलोवंक शकता, आज सुभाष शिरोडकार उलोवंक शकता, जाल्यार म्हादय ज्या जाग्यार पावल्या तो आमदार उलयना, तो ओग्गी आसा. दर एका मळार तंत्रज्ञान आनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साचो मोठ्या प्रमाणात वापर जावंक लागला. दर्यादेगांनी टुरिस्टांचोय जीव साल्वार करूंक हाचो वापर जावचो म्हूण दृश्टीचो यत्न. डेंजर झोन, नो स्विमींग झोनांत वचपी टुरिस्टांक शिनाल दिवंक आनी लायफ गार्डाक अलर्ट करूंक दृश्टीन सेल्फ ड्रायव्हिंग रोबो ओरस आनी ट्रायटन लॉन्च केला. Over the last 2 years, we have extensively carried out trials of both Triton and Auris. Triton is an artificially enabled system of cameras which detects
anybody who goes into the danger zone into the waters sends a warning signal to our control center, and thereafter the lifeguards can be alerted either by an audio warning or both video also. Once the lifeguards are alerted, a jet ski or a surfboard can be put into the water and the victim rescued effectively. At the same time, the Triton system can autonomously warn the tourist if he's going to be stepping into the danger zone. It has got a speaker system which makes regular announcements. For example, like you're going to step into the danger zone, you are getting into dangerous waters, there is a rip current in this area, please come out. And from our experience, we have seen a large number of tourists do heed these warnings and come out. We plan to deploy this in no swim zones or the areas which are not safe for swimming, or in river areas which are closer to the beaches where there are rivers, unmanned areas, rocky areas. Just a system with artificial intelligence which detects somebody getting into the water, issues a warning, and the tourist is forewarned and does not go into the water. भोमा गावात पोर्तुगेज तेंपासावन आशिल्ली घरां देवळां काबार करपाचें कारस्थान चल्लां म्हूण थळावे पणजे आझाद मैदानार पावले. गांवच्या लोकांचो हे फावट सुदिनाचेर नांव घेवन आरोप. जमिनी परिस्थितीचो अभ्यास करिनासतना कायदेशीर प्रक्रिया खुटाळ्याक मारून सरकाराची फटिंगपणां चल्ल्यात म्हूण गांवचो लोक आक्रमक. 65 पोर्तुगेज लिबरेशन जावच्या पयलींची जी घरां उबी आसा, गाड्या उबी आसा, ते तुमी सहज आयज म्हणटा कितें इलिगल म्हणून. तेन्ना प्रोसेस कंप्लीट जायनासतना पळय जाल्यार कोल्ली गांवांत येयले ते जबरदस्तीन 4 सुमार जेन्ना लोक न्हिदलेलो आसता कंपाऊंड वॉलाचे भितर उडी मारून तेणी नीस मारपाची ट्राय केली. विचारल्यार ते जबाब दिना. आमी म्हणटा ते नीस मारतलेच. सुदीन ढवळीकर बाब त्या फावटी PWD मिनिस्टर आसले. आतां बसून जे कितें केलां पळय न्हू, हांव मागता तेजे कडेन आमी हात जोडून विनंती केले, बाबा हे गांवाचेर वक्र दृश्टी दवरनाका. आयज कित्याक नांव घेवचें पडलें? ते जे ऑथॉरिटी मारूंक येयल्ले पळय थंय न्ही, तेणी नांव घेतलें हे 15 जाल्ले सुदीन बाबाच्या हितून काळान. हांव म्हणटा कितें तुवें केलां मरे तें. आयज आमचो आमदार दुसरो आसा, गोविंद बाब येयला आतां. तेका ह्या लोकांची काळजी आसा, बारीक लोकांची. जर तर तुवें तें कर्म केलां पयलें, हें करून दवरलां, असोच मार्क आमकां काबार करतलोच म्हणून, जाल्यार हांव म्हणटा दोगूय तुमी आयचो आमदार आनी तूं बस काबराल बाबाक घे. कित्याक काबराल बाबाक हितुंतली बाबाक कांयच खबर ना. नारव्या सप्तकोटेश्वर देवळाचे पुरातत्व आणि इतिहासीक महत्व मतींत घेवन ताचे पुनरुद्धाराचे काम पुराय केला. 11 फेब्रुवारीक देवळाचे लोकार्पण जातले म्हूण पुराभिलेख मंत्री सुभाष फळदेसाय मिडिया कडेन उलयला. कार्यावळीक साताऱ्याचो आमदार शिवाजी महाराजांचो वंशज शिवेंद्र सिंग राजे भोसले आसतलो. पोर्तुगीजांनी मोडिल्ल्या हेर देवळांचोय खंय अभ्यास चल्ला. सप्तकोटेश्वर मंदिराचो हो लोकार्पण सोहळा हो घडून येता आयज 11 फेब्रुवारीक. आमी वास्तवीक 3 दिसांचो प्रोग्राम केल्लो आसा. 9 तारखेर हे सगळे धार्मीक विधी आसतले, 10 तारखेर परत धार्मीक विधी आनी 11 तारखेर हो लोकार्पण सोहळा एट द एंड्स ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचे श्रीमंत छत्रपती शिवेंद्र सिंह महाराज भोसले ह्या माननीय आमदार सातारा महाराष्ट्र ह्या कार्यक्रमाक प्रमुख व्याख्याते म्हणून एक प्रसिद्ध इतिहासकार आनीक बरे प्रवक्ते आसात ते श्री पांडुरंग बलकवडे, एक इतिहास तज्ञ. ह्या 3-4 वर्सांच्या कार्यकाळान भितर संपूर्ण रित्या हिस्टोरिकली ताजे इम्पॉर्टन्स ताजे जपणूक करून परत एक फावटी हाची पुनर्बांधणी केल्ली आसा. आमचे कडेन सादारण 19 क्लेम्स आयिल्ल्यो की ही देवळां आसात ती पुर्तुगीजांनी उद्ध्वस्त केल्लीं. ती क्लेम्स आसात आनी तांचे संदर्भ घेवन आमची जी तज्ञ कमिटी आमी बसयल्ली आसा ते ताजे म्हणजे ते पडताळून पळयतात. आनी जेन्ना हें कन्फर्म जातलें की ही जी वास्तू मंदिराची उद्ध्वस्त पुर्तुगीजांनी केल्ली आसा जर जायत जाल्यार ताचें रिस्टोरेशन घेतलें.
ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळ्या प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.